म्हादय प्रश्नी केंद्र सरकारान नेमिल्ले प्रवाह अधिकाऱ्यांनी शुक्रारा आमोणे ओपा आनी गांजा न्हंयपात्राच्या प्रवाहाची पळोवणी केली। ह्या वेळार उदका स्रोत खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी हाजीर आशिल्ले। म्हादय जल वाटप तंटा लावादान दिल्ल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करपा खातीर केंद्र सरकारान प्रवाह अधिकारी नेमल्या। सध्या ही अधिकारी गोंयांत आसा। शुक्रारा दनपारा हे अधिकाऱ्यांनी आमोणा वाठारांत मांडवी न्हंयच्या प्रवाहाची पळोवणी केली, तशेंच दिवचलच्या सारमनस न्हंयच्या प्रवाहाची पळोवणी केली। उपरांत ओपा उदका प्रकल्प आनी गांजा न्हंयपात्राच्या प्रवाहाची पळोवणी केली। म्हादय उदका वाटप तंटो लवादान केल्ले शिफारसी प्रमाण केंद्र सरकारान नेमिल्ले प्रवाह अधिकारिणीच्या वांगड्यांनी आयज शुक्रारा दिवचल तालुक्यांतल्या आमोणे वाठारांत मांडवी न्हंयपात्राची पळोवणी केली। हे टिमी वांगडा WRDचे चीफ इंजिनियर प्रमोद बदामी आनी हेर हजर आशिल्ले। ह्या प्रवाह अधिकारिणीच्या वांगड्यांनी मांडवी न्हंयपात्राची पळोवणी करून WRDच्या अधिकाऱ्यांकडल्यान पुराय म्हायती जाणून घेतली। मजगती ही टीम दिवचल वाठारांतल्या सारमानस न्हंयची पळोवणी करपाक येवपाची आशिल्ली। दनपार मेरेन ही टीम सारमानस पावूंक नाशिल्ली। हे विशीं WRDचे एक जबाबदार अधिकारी KP नायक हांचे कडेन संपर्क केलो तेन्ना ही टीम सारमानस वाठारांत येवन मांडवी न्हंयपात्राची पळोवणी करून गेल्ल्याची म्हायती तांणी दिली। मात ही टीम सारमानस वाठारांत नेमकी केन्ना आयली तें मात कळूंक ना। कर्नाटक सरकारान म्हादय न्हंयचेर केल्ल्या कामाचे फाटभुंयेर ही पळोवणी चालू आसा अशें कळटा। काल हे टिमीन दिवचल तालुक्यांत येवपी आमठाणे धरणाची पळोवणी केल्ली। आम्ही ओपा प्रकल्प जो आसा खांडेपार थंय आसा कोडरा। आतां तुमी पळयलें की प्रवाहाची जी समिती आसा जी पदाधिकारी आहा ते हांगा ओपा प्रकल्पाक भेट दिवन तेंच्यांनी सगळी पाहणी केल्ली आसा। सोबत तेंचो आमचो बदामी सर आसा जो इन्चार्ज आसा गोवा राज्याचो तो आसा आनी तेणी सगळी पाहणी केली। आतां जेन्ना आमी ताका सांगलें सर कितें हे संदर्भात कितें सांगताले ते म्हणटा आमी सगळे पयलीं पळयता आनी मागीरूच आमी टॉक करतले अशें तेणी सांगलेलें आसा। आम्ही गांजे हांगासर आसा आनी आमकां खबर आसतली की केंद्र सरकारान म्हादय संदर्भात जी प्रवाह समिती जी आज जी विजीट आसली ती आतांच हांगासर जाल्लेली आसा। जे अधिकारी येयले तेंच्यांनी गांजे न्हंयची सगळी पाहणी केलेली आसा, तशेंच उदकाचो प्रवाह कसो जाता ह्या संदर्भात तेंच्यांनी चर्चा केलेली आसा आनी तशेंच आतां तेंचो जो अहवाल आसा तो तेंकां सरकाराक सादर करतले। हांगासर तेंच्यांनी नकाशा हाडलेलो आनी नकाशाच्या प्रमाणे तेंच्यांनी कितें कितें तेंकां जाय ती तेंच्यांनी अहवालान आपली जी म्हायती घेतलेली आसा। हांगा गांजे येवच्या पयलीं तेंच्यांनी पयलीं दनपारा आमोणे हांगासर गेले, तेच्या नंतर ओपा नदी विजीट केल्या नंतर गांजे हांगासर आयिल्लेले आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।